हांगा पळय पावस पडटा पण पयर पावस पडलेले काल नासलेले आयज पळय आनी बरो व्हडलो पडटा आनी रेयांच्या घरा फुड्यानूच न्ही बस रावता हे पळय बस टॅक्सी बी रावता हांगासर हांगाच रावल्या पुरो बस रावता हांगासर. हॅलो एवरीवन वेलकम टू माय चॅनल खरीपा लोक कसा तुम्ही सो आयज आसा डे 3 दुबय सो टायम जाल्लो आसा 2:30 सो आतां आमी वयता डेजर्ट सफारी ओके तो आतां आमकां व्हरपाक येतलो पिकअप एंड ड्रॉप आसा आमकां ओके तो आतां व्हरपाक येतलो आमकां ओके रेहान कामाक गेला सो रेहानानी 2 दीस हॉलिडे घेतलेले आमकां लागून सो आयज तो कामाक गेला आमी तिगांना वयता डेजर्ट सफारीक ओके आतां कशें कितें प्रायसीस कितें डेजर्ट सफारीक एकल्याक कितले $100 किती सांगता तुमकां ओके त्यांनी रेणन पे केला रेहान पे केला तुमकां सांगता मागीर हांव डेजर्ट सफारीचे कशे कितें चार्जीस आहा पळय हे तुमकां हांव मागीर सांगता की सद्या न्ही रेहाना खबर आहा तें आमकां हेची आयडिया ना सो तिमी आमकां हाडटले आनी सोडटले आनी थंयसर सगळे डेजर्ट सगळे हे बी आसतले ओके जे कितें आम्ही घेतलं VIP टाइप म्हणजे आम्ही तिघ जण असतो कोण असतो म्हणजे आमी घेतला VIP टायप घेतला मागीर आमी थंयसर तिगूय जाण आसतले आनी बारीक बारीक शो बी आहा रातचे कितें अरेबिक डान्स सो अरेबिक डान्स आहा थंयसर खावपाक बीन सगळें आसा अशें आहा थंय ओके आनी पळोवया कशें कितें तें आमी फर्स्ट टायम वयता हय का न्ही आनी सकाळी पावस पडलेलो आतां मातशें क्लाउडी जाला पण इतलें थंड वारो सगळी जॅकेट बिकेट घेतला आमी हें बीन घे म्हणून कानाक कापूस बीन घाल म्हणपा लागलें खूब वारो आहा खंयसर डेजर्टान ओके सो आयज क्लायमेट खूब थंड आहा आनी पावस पडला न्ही पळय पळय आतां हांव जस्ट भायर येयलें केंस बी उडोवन लागले पळय गेले आतां केंस बरें हांवें उगयल्ले केंस गेले आतां पळय जस्ट आतां भायर सरला आमी म्हाजे ग्लास सनग्लास कितें जाला भितर आहा प्रायज वच ना पण हां हे पळयात हा 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 आनी इतलें थंड वारो आनी काल आमी बुर्ज खलिफान गेल्ले पळय हांव थंय आनी वारो कसलें थंड सामकें ओके आतां भायर सरला गाडी येतल्यात आमकां व्हरपाक हय सो येतले गाडी येतल्यात आमकां व्हरपाक जस्ट रावता भायर सारकें येता मग टायमींग आहा तेंचे त्या टायमा सकयल पावले आमी चपाती केल्ले बाबताणें चपाती अंडा भुर्जी आयले गाडी ती तोच दिसता पळयता हांगासर हां तोच तो हां ओके ओके आयले गाडी आं गाडी आयले तो पळयता आमकां कसो करून गाडी बरें केला गाडी बरी आहा खंयची गाडी ती दाखयत तुमकां जस्ट सकयल तेंच्या फ्लॅटा सकयल रावले न्ही गाडी बी येता हांगासर हांव सांगता तुमकां गाडी बरी आहा लँड क्रुझर चल बशी आयज त्या निमित्यान बसली गाडयेन बरें आहा सकयल रावल्या पुरो हांगा बस येता टॅक्सी बी सगळें येता आनी हें आसा रेहानाचें फ्लॅट टोटल कितले फ्लोर आहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर काय सनग्लास घालून काय फायदो ना म्हाका दिसता वत नायस येता वयता वत सारको टायमार येयलो वालोर तेका आमकांच लेट जालो तो डेजर्ट सफारीचे कितले कितें चार्जीस बी आहा न्ही तुमकां मागीर सांगता सद्या काय आमकां तें आयडिया ना तो रेहानान तें बूक केला आयलो चल तूं फुडें बस फाटीं बसता आमी हय येत तें ताका विचार पयली ना खंय घुशीत आमी राव ऋत्वीक ताका विचारता राव कार नंबर 30566 तो हें आमचें न्ही आं बरें हॅपी जाल्लें हांव कित्याक बसपाक पण तो आमकां फोन आयलो हांगा भायर पण नांव बी काय सांगना तुजें व्हडलो जोक जालो थंय रावला कपल तांकां व्हरपाक आमी हांगा बरी आमी समजता आमची गाडी म्हणून थंय रावता आमी आजून येवंक ना गॅस गेले हांगासर उडोवन आयले आमची गाडी आनी वारो सुटलो सांगू तुमकां कानाक कापूस घातला हांवें आयले सो ही आसा आमची गाडी सो बसली आमी आं सो आनी पॅसेंजर्स आहा भितर ओके कितले मिनटां पावतली अर्द वरां पावतली आमी सो तेवटेन सगळें न्ही डेजर्ट एरिया ते पळय थंय कांयच ना थंय डेजर्ट थंय रेंव कित्याक आनी थंय आनी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा न्ही आनी थंय आतां बिल्डिंगे येतले
सो हांगासर न्ही अशी कांयच खाली अशी दाखोना कितें कितें बांदतात ते बी सारकी डिफरंट बिल्डींग आहा सारके न्ही डिफरंट काड सामके डिफरंट बिल्डींग डिझायन सामके वेगळे सो आतां आमी अजून पावूंक ना आमी मदीं रावला आमी गाडी वॉशरुमा बी वचपाक बीन आनी हांगासर मातशी बारीक बारीक शॉपां आहा बेश्टे एक रावंड मारता शॉपान मागीर आमकां पावपाक आनी 15 मिनट लागतले पावपाक आं तूच घाल एक पुरो हबीबी हबीबी वेलकम टू दुबई ये चाहिए वो कितना है शे वैसे नहीं नाचपाय मागीर इसका कितना 30 हाँ 30 ना गो. नका बस ये हांव शो पीस म्हणतो तो रितिका घातलेले हे काढले आम्ही तो आणि दवरचो ना बेश्टेच ते ताका 30 दिरम आणि आमचे आहा ते 35 दिरम ताका लागून ताका नाका पडले काड म्हटले आणि भायर इतलं थंड आहा शी जायना तर गाडी बशी आमी आतां आनी 15 मिनट लागतले आमकां ते पावपाक हांगचे करन्सी पळय आयकपाक कमी दिसता 25 दिरम 35 दिरम पण ते इंडियन कन्वर्ट केलें न्ही चड दिसता ताका लागून कितें घेवपाकच मातशें फाटी फुटी व्हरता आमी आनी घालूंक ना घाल म्हटलें हांवें हो घालना खंय अरे हांवें घातलें कित्याक दुबय येयला घालूंकूच जाय नाल्यार दुबय येवन हें घालून म्हणजे फायदो कितें दुबय येवन आनी येवपाचें पडला हय का न्ही आसूं खर्च करया मातशें कांय जायना जस्ट पावली आमी आतां हांगासर सारके रेंवन अशें उठतात न्ही हेका रितिका घातला मास्क सो कांय आयडिया ना आमकां ताका तेज्या वांगडा वयता आमी खूब रश आहा सो हेज्या फाटल्या फाटल्या वयता आमी तर रितिका सगळ्यांक सेट केला हांगासर मास्क कान टोपीच्या भितर आनी कापूस कित्याक हांगा क्लायमेट थंड आसा आनी वारो खूब आहा ताका लागून लोक पळय कितले सो आतां आमी एक रायड वयतली तिगाणा बसूंक मेळटा खंय 150 दिरम हां 250 250 दिरम आसा खंय ओके दाखयता तुमकां हांगा पळय अशें आसा हांगा तुमी रायड घेवं शकता हांगासर हय सो आमी तिगाणा बसतली तेन्ना म्हटलं ओके म्हटलं तीग जाणां बसूं शकता म्हटलं बरें आनी सिंगल घेवच्या पेक्षा एकूच घेतला आनी बसल्या बरें एक रावंड मारून येवया तो नाका म्हणटा हांवें म्हणटा आतां इतले पर्यंत येयला आनी हांगासर एक रावंड घेवया म्हटलें आमी 250 दिरम 250 दिरम म्हणजे एकल्याक कितले आमकां पडले 5000 रुपीज इंडियन रुपीज 5000 रुपीज घेवया म्हणटा चान्स आसूं कोण येतलो हांगा परत तूं मारता हां सो सिंगल आसा 150 दिरम आनी डबल आसा 250 दिरम करूंक जाय सफारी मोटरसायकल रेंटल हां इंडियन नंबर आनी कितें तेच नंबर घाल सो जालें आमचें आतां फाटल्या वयता आमी सो हांगा आतां खूब आसा मोटरसायकल खंयचे मेळटा पळोवया आमकां बस हांगा फुडें बस ये भी ब्रेक है ये पावर है ओके
जाले आमचे. सो आता आम्ही रावला गाडी कडेन. तो ड्रायव्हर दिसत ना आमकां खंय आहा तो. हां तो थंय आहा. सो आतां पळया नेक्स्ट कितें आहा तें. कॅमल रायड बी आसा पण आमी वचूंक ना कॅमल रायड. थंय आसतले कॅमल रायडान बसपाक उठताना मातशें भंय दिसता. शिर्डी गेले जाल्यार पुरो आला आमकां. शिर्डी बसला आमी. शिर्डी गेल्ले पळय तेन्ना बसला आमी कॅमल रायडीन. आतां पळोवया फुडें आनी खंय वचपाचें आहा. थंय बी आसलें आनी कॅमल रायड वयतली. पण हो एक्सपिरियन्स बेस्ट हा. सो थंय रायड करून न्ही आतां आमी हांगा येयला दुसरे कडेन येयला आमी. ओके तो आं ट्यून बेसिंग सो आतां गाडी चेंज जातली आमची. आतां ही गाडी ना आतां दुसरी गाडी आसा. आपयता यो तो आपयता. आमच्या गाडीनी इतले लोक आसा. ही गाडी आतां ही गाडी आमची. फुडें न्ही एकूच मनीस बसूं शकता. भुरग्यांक बी अलाव ना भितर आमच्या इंडियन भशेन. सो आतां बसला आमी आनी हांगा झाले आमकां रायड. आनी गाडी बरी वयता न्ही. खूब थंडी. स्वेटर हाडला हांवें म्हणजे जॅकेट. हा हा आतां हांगासर हें आसा कॅम्प बी आसा म्हणजे हें आहा आतां फंक्शन बी आसा हांगासर रातचें. जेवण बिवण सगळें आसा आतां भितर अनलिमिटेड. रुचिका उलटी येता खंय की जालें गाडीन बसले न्ही आमी तर रावंड फिरता न्ही तें ताका लागून पोट हें जाता. तर भितर टॉयलेट आहा टॉयलेटीन बस आनी उदक वच. ओके सो आतां हांगा न्ही रातचें फंक्शन बी आसा म्हणजे हें अरेबियन डान्सिंग अरेबिक डान्स. हांगा बसपाक बी बरें केला पळय. टॉयलेट आहा थंय ताका व्हरता रुचिकाक. हांव हांगा बसूं रुबिना. This is included, but everything you can sell for the kid. पॅकेज आहा पळय पॅकेजी भितर येयला सगळें. सो तुका हांगा जेवण बिवण खावपाक सगळें फ्री आसा म्हणजे ते पॅकेजीन आहा तें. सो हांगासर न्ही पास दिला आमकां. ना तुका ना किड्स अलाव ना. घे धर घाल धर. प्रिमियम गेस्ट. सो हांगासर न्ही मागीर डान्स शो आसा रातचे 7 o'clock. खंयचे हांगा. येस ओके हांव बसता हांगा. ऋतू गेला टॉयलेटीन. सो हांगासर न्ही हांवें जॅकेट घातला. तुमकां सांगू इतलें थंड आसा आनी इतलें संवय ना म्हाका थंडीचे. सो तेणें न्ही कोल्ड ड्रिंक हाडून दवरलेलें हांगासर. म्हणजे ते पॅकेजीन आहा ते फ्री. सो आमकां नाका म्हणटा कोल्ड ड्रिंक. येदे व्हडलें कोल्ड ड्रिंक पिवपाचें आनी इतलें थंड आसा. शिवनाथाक म्हटलें कॉफी घेवन यो. लोक न्ही कोल्ड ड्रिंक पितात आयस्क्रीम खातात इतलें थंड हितून जायना सॉरी. बट ताका व्हर म्हटलें कोल्ड ड्रिंक नाका म्हटलें. हांव उदीक पळया बरें दवरला. उदीक हें कितें लेब लिव. कावंटर थंय आसा शिवनाथ पळय थंय आसा. चाय आनी कॉफी आहा थंय. कॉफी जाय चाय हाडला. अरे बाबा देवा दी बेगिना च्या. हें कसलें कॉफी मॅन. चाय ही कितें चाय दूद ना. ब्लॅक टी दूद ना हांगासर. तो जालें आमचे फुटी च्या पिवन जालें. ओके तो आतां जाला 5:30 जालां आसता. 6:30 सुमार स्नॅक्स हाडटले हांगासर आनी 7:30 थंय अरेबीक डान्स लागतलें. ओके असलें फस्ट टायम सांगू तुमकां फस्ट टायम अशें एक्सपिरियन्स करता हांव. खूब एन्जॉय केलें हां खरेंच. वर्थ दुबय येवप म्हणजे वर्थ पैसा वसूल खरेंच. बेस्ट आहा बेस्ट. पण हे थंडी सवय ना आमकां बसपाक जायना. शिवनाथ कितें म्हणटा पळय म्हाका वचून थंय डान्स कर खंय. तूं यो तूं आनी हांव दोगांय डान्स करया अरेबीक. समोसा क्या है समोसा और वेज. ओके सो हांगा आसा सामोसा आनी कितें तरी आसा हांगा. चल खावया. सो हांव खाता दुबयचे सामोसा.
क्रिस्पी हा बऱ्याच हांगा नेबर आसा ती मी हांगची खंय पाकिस्तानासून येयला पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान सायडीन इंडिया आसा गुड न्हू ती वाचता बरी हा उलोवपाक बरी आसा आनी शो स्टार्ट जावपाक मातसो टायम आसा सो जस्ट एक रावंड मारता दाखयता कितें कितें आहा तें पळोवया किचेन बी दवरला विकपा थंयसर आनी हांगासर सगळे ज्यूस बीन आहा ओके हांगा पळयात स्वीट कॉर्न सो हांगा सगळें किचेन मागीर शोपीस बी सगळं दवरला आनी हांगा चायचे हें आहा आनी थंय खंय हें घालता खंय मेहंदी सो म्हाज्या सायडीन बसलेले पळय ती पाकिस्तानासून येयला तिने हातीन घातला ते मेहंदी बरें काडला आनी थंय रश पळय कितले मेहंदी घालपाक आनी अरेबीक अरेबीक मेहंदी सामकें बेस्ट जस्ट इतलेंच आहा थंय एक आहा मेहंदीचे आनी ते 3 आसा शॉप इतलेच आनी अशें आसा आनी रातचे पळया लायटीन लायला हांगासर शार्प 7 o'clock स्टार्ट जातले डान्स बीन आहा हांगासर अरेबीक म्हाका हें समथींग डिफरंट न्यू एक्सपिरियन्स बट बरें एन्जॉय केलें हा पुण्याताक म्हणटा असले कपडे घाल म्हणून वायट आनी हबिबी दिसतलो हबिबी दुबयकार ब्लॅक अँड व्हाईट घाल न्ही तू घाल न्ही हनीबी न्ही रे हबिबी तू घाल दिसले कपडे शिनात ब्लॅक अँड व्हाईट तो हांगासर पळयात हुक्का तो हो आमचो न्ही सगळ्यान व्हडलो ट्रीप आमच्या लग्नाक 10 वर्स जाले खंय वचूंक ना आमी फक्त गोंयानूच आनी वयताले आमी एक शिर्डी नाल्यार कारवार कुमटा इतले आफ्टर 10 years हा खूब जाणां कमेंट केले की तुझे स्कूल कितें आतां स्कूल म्हणजे एक 1 week पर्यंत हॉलिडे घेतला ताका की आमी काय आनी परत खंय वचना हें आतां फर्स्ट टायम आनी मदीं मदीं एका हॉलिडे आसा सॅटर्डे हॉलिडे आहा संडे हॉलिडे आहा आनी आतां एग्जाम सोंपले तेजे एग्जाम सोंपले आतां फायनल एग्जाम आसा एप्रिलान सो आमकां टायम आसा सो तो आतां तो मेन फ्री आसूंक जाय तो आतां फ्री आसा म्हणून आमकां जालें हें आतां आनीक केन्ना येवपाचें खबर ना कित्याक आमी खंय खंय वयता आनी शिर्डी बीन बस 1-2 दीस रावता आनी दिसताय शिवनाथ 1 week कसो रावलो दुबय फोनाचेर फोन आकाश आहा तो हँडल करता फोनाचेर फोन ते आमी काय सद्दी येयना न्ही ताका लागून थोडे इव्हेंट कॅन्सल केले सो आमी काय सद्दी येयना न्ही 10 वर्सांनी आमची व्हडली ट्रीप 10 वर्सांनी ओके पळय आतां म्हणटा आनी दुबय येना खंय अरे कित्याक नाका येवया आनी 3-4 वर्सांनी परत येवया दुबय कितें आसा दुबय इल्ल्यार पैसा वसूला खर्च केले म्हणून प्रॉब्लेम ना पैसा वसूल पळोवपा अशें आसा हांगा दुबय न्ही सिनार हय कांय ना खर्च जाले म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना पण दुबय इतलें बरें आसा सांगू तुमकां की सांगू हांव म्हाडे वर्डूच ना सांगपाक एन्जॉय ना आतां न्ही टायम जालो जेवपाक 6:15 आली आनी थंय पळयात थंय लायन जेवणाक ते लायन आसा ते सो आतां हांगा स्टार्ट जालां जेवण सो हें आसा हांगा बार्बेक्यू सेंटर आनी हांगासर जेवण शिवनाथान घेतले प्लेट सो हांव आतां हांगा येयला सगळें आसा हांगा रोटी तंदुरी चिकन बिकन सगळें आहा ओके तो हांव हांगा जेवण घेता हांगासर न्ही सगळें सलाड सेक्शन आसा सगळें मिक्स आहा वेज नॉन वेज सगळें आहा दाळो आसा दाल सो हांगासर हांवें हाडला थाली पण चडशी न्ही ग्रेवी टायप आसलेले भेंडे बिडे पण म्हाका इतलें बरें लागूंक दिसूंक ना सद्या हांवें इतलें घेतला ओके तो जेवण न्ही तितलें हें ना न्ही इतलें टेस्टी अशें ना सद्या हांवें फक्त नुडल्स घेतला आनी ग्रेवी हांवें कांयच घेवंक ना ग्रेवी तशी कांय बरें नासलेलें ओके जेयता कशें 10 dirham आमचे जाले हांगासर ओके डेजर्ट सफारी कंप्लीट फिनिश खूब एन्जॉय केलें ओके तो आतां आमी घरा वयता सेम तोच आमकां ड्रॉप करता घराडे सकाळीं मिल्ले पळय तोच आमकां ड्रॉप करतलो ओके तो हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळया फालच्या व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर